मडगाव आणि फातोर्डा वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली दुकानां गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ही कारवाई केली। सोमारा वट्ट 16 दुकानां जाल्यार मंगळारा 4 दुकानां सील केली। मडगाव आणि फातोर्डा मिळून जवळ 38 हॉटेलां जावं बाकीचे बिझनेस एस्टाब्लिशमेंट आसात ते सील करपाचे प्रोसेस चालू जाला आसा। ही ऑर्डर जी आसा ही हायकोर्टाच्या हाजे वयल्यान एक PIL घाल्ले टोनी आल्वारीस म्हणटाले साळपिलेकाक लागून, आनी ताका लागून ही जी दुकानां आसा ती सील करपाची प्रोसेस पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हायकोर्टान नोटीस दिल्या। त्या प्रमाणे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस काडिल्ले प्रमाणे मामूलदार इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय आनी पुलीस प्रोटेक्शना भितर ही दुकानां सील करपाक वतात। काल 16 दुकानां सील केल्ली आनी आज आतां सद्या पर्यंत 4 दुकानां सील जाल्यात आनी 2 दुकानां ते सील करतले आयज आनी मागीर ही कारवाय बंद जातली। ताजे नंतर परती जी दुकानां उरतात ती दुकानां आसात ती मागीर काही दिसांनी सील करतले, कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी कितें काम आसा अशें तांच्या अधिकाऱ्यान सांगिल्लें आसा। आनी जो पर्यंत तांकां कन्सेंट मेळना तो पर्यंत ही दुकानां सील उरतली। म्हणून ती खातीर मडगांवचें नांव गौरव करूंक